tuझे मोने Jesu daptai Omo gorgonin vastaku Apleci tu kalitu Tuझे kudume kaisada Bawal viswas mogu chalda 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 गोंजाल वेगस साका सर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटोग्यात आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस संभ्रमतात एला मोंतेरो क्रेसिडा वेगस नेथन गोसाल्वीस मेवरिक वेगस एवली अल्बुकेर आनी सावियो फेर्नांदीस हांचेर आनी हांच्या कुटुंबाचेर देवान सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया तेच पळय रोवन रॉड्रिगीस हो आमचो भुरगो जो 6:30 मिसाक जायते फावटी येतालो ट्रॅकाक गेल्ले कडेन ताचो पांय घोंकलो आनी फ्रॅक्चर जालो आनी काल ताचें ऑपरेशन जालां 3 फ्रॅक्चर आसले एक डिस्लोकेशन बरे भाशेन जालां म्हूण देवाक दिन वासुया आनी हो वेळ पिकोवणेचो दूख जायती आहा सोसूंक ताका आनी ताच्या कुटुंबाक बळ आनी कृपा मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्यास प्रितीच्या बाबणीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीलो म्हजो अग्न्याव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत वागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं Amen. Sogna gablutko Sogna gablutko Sogna gablutko Sogna gablutko Krista gablutko Krista gablutko Krista gablutko Krista gablutko Sogna gablutko Sogna gablutko Sogna gablutko Sogna gablutko प्रार्थुया देवा सर्व वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसण जोडूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चोकरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक Amen. भागिवंत पावलोन
कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरकोट केला, तुमी मांडून घेतला आनी तीर बाबार्तान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरकोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें थारोन जातलें, नाजाल्यार तुमचो बाबार्थ निर्फोल. बरें तर, पयले सुवातेर जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका पोरमणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका पोरमणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच वाराक 500 अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोन दुतांक. सोर शेवटी म्हाकाय दीस भरच्या आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो. दोन दुतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सोबेक हांवें धुमाळो दिलो देखून म्हाका दोन दूत म्हणूंक फावो ना, तरी देवाचे कृपेन हांव दोन दूतच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोल जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्यावन हांवें अदीक वावर केला. म्हजेच ओस्तोंगी न्हय, पूण म्हजे सवे आसा ते देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वो हांव जावं, तेंच आमी पोरकोट करता आनी तेंच तुमी सोत मानलां. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. वतून म्हणया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुबांनी म्हणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. कोश्टोतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेवांतल्या कोण एकल्यान आपणाक जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिजेवांगेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजेवांगेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयांशी फाटल्यान रावून आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली
आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारीसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीण. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक तांचो अदीक उपकार आसतलो. सिमांवान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बक्षिला ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळोन ताणें सिमांवाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मू, हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिचीं जायतीं पातकां भोगसलीं, अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जांकां थोडें मोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलो ते आपणा भितर म्हणूंक लागलें, पातकां लेगीत बक्षिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावना इस्तिमासांत स्वता हे बायलेचें न्हंय तीन येन केंसांनी जेजूचे पांय पुसले, दुकानी भिजयले आनी मागीर पुसले आनी तेल लायले आनी गेल म्हण. पूण इस्तिमासांत ते बायलेचें ती काळजी आसलेली, तें काळजीदारपण आसलेलें. सगळ्या दादल्या सामकार येवन जेजूक हें करूंक, ही कोरणी मोगाची कोरणी भेटोवंक. बायलो दादल्या मुखार येना आसलेले, ती उलयनाय आसलेली दादल्यांगे जेन्ना कितें फुंगसांव वो जमात वता तेदोना. आनी हें ओडोगान दिमेर पडून हो साश्टांग दनवट फूल प्रॉस्ट्रेट जावन करूंक तेगे पांयाचो घेवंक खूब खूब काळजी जाय, खूब खूब काळजी जाय. प्रितीच्या बाबडीन दाखयता जायतो मोग. आनी होच मोग, this principle is used for reparation of sins. पाद्री प्राचित कित्याक दिता न्हू? चल आपसुलूसांव दिलें, हांव तुजी पातकां बक्षिना बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे, शांतीन वच म्हणून जातालें. कित्याक पाद्री रेपरसांव दिता? जावं तें मागणें, जावं कितें साक्रिफीस, वो जावं कितें घोडये कितें दुडवांचो आदार कितें, जावं कसली कोरणी कर म्हणटा. कित्याक तूं आतां बोगसोला, दाखय तूं बोगसो. देवाचो मोग तुवें चाखला, आतां तुगे कोरण्यांनी दाखय. ह्या पासत जायत्यांक प्राचित पेनन्स म्हणटा तेंचे पाद्री दिता. घोडये अजे जायत जायत फेथफुली पाळटा आनी थोड्यांक हें आनी प्राचित कितें. थोड म्हटलीं फादर कुमसाजान इतल्यो एक्टिविटी जाल्यो, हें आनी तें जालें, आम विसरलीं. पूण तें कित्याक? दाखोवंक तुजो मोग पयलचो तें देवा सवे आनी दाखोवंक तुजो मोग पेल्या सवे. दुसरे सुवातेर हांव जेन्ना आयज नियाळटालो, हे बायलेचें काळीज रितें जाल्लें. फातोक सगळें देवान जेजून उमटून भायर उडयलें, निकळावन भायर उडयलें. काळीज रितें जाल्लें जाल्यार तितून मोग घाल देवाचो. आनी होच मोग जो तूं देवाचो काळजान घालता तो तुज्या कोरण्यांनी मनशांक दाखय. कित्याक रितें काळीज जावंक शकता धोल देंवचराची. काळीज रितें दवरूंक जायना. आतां आमी घर रीत दवरलें, बंद दवरल जायत, पूण तितून कोण कोण येवन रावता? मनीस फोण रावच नाय, पूण तितून कसले जीव जंतू येवन रावतात. ऑल टायप ऑफ लायफ. आनी मागीर एक वर्सां ओपन केलें म्हणटरी साफ करून नाक शिवो जाता, तें जावचें जायना.
पातोक काण पुशिलां तुगे काळीज साफ केलां आतां एक बरें नेटोयल्लें घर आहा देंवचराची धोल जातच्याक दिना ह्या पासत मोग घाल काळजान देवाचो तूं म्हटलीं फादर मोग घाल पेल्याचो पयलीं आमी देवा मोग करया मागीर पेल्याचो सारको मोग करून शिंकतले आमी पयलीं फोकस कोताय पेल्या मोग करूंक तेका लागून कोणाचो मोग करूंक पावना न्हिदर देवाचो ना म्हूण पेल्याचो हें फर्म कन्विक्शन गेलें पयलीं देवा मोग कर आनी मागीर तूं पेल्या मोग पावतलो पेल तुगे फामील जाय तुगे शेजार जाय तुजें बरा काम करतली जाय कोणूय जावन तो पेलो हें घाल तर आयज समजुया ह्या पासत प्राच्येत दिताय ताकी तुगे जिवितांत अदीक आनी अदीक देव रिकोंक ती दुख ती तें मागणें तें कितें करणी तें कोता ह्याच पासत ह्याच नदरेन व्हड बोगसण मेळटा तुका बोगसण सादी वस्त न्हू आनी तूं तरी जायते पावटी टेक दीस ऑल्सो पर्स्पेक्टीव जायते पावटी हांव बोगसण दिना आसोन रावनाय बोगसणी दिना आसोन रावताय सॉरी बोगसण दिना आसोन रावताय वी डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव वी वॉन्ट टू स्टे विदाउट फॉरगिवींग काळीज कोड जाता आनी कोडू जाली वोस रोखडी कुसता देवा नाका तुगे काळीज कुसलेलें आनी कुसलेली वोस्त कोणाक नाका तुम विचाराय मुगे काळीज हांव कुसूं सोटां मुगे काळजां इतलो राग आहा तें कोडसान वाडोवन 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 की तें चड कोड आहा आमी रोखडी भायर उडयताय लिंबिया पिक्कल चड कोड जालें भायर उडयताय कितें तरी कोड जालें आमी खायनाय भायर उडयताय तसलें जावंक सोदतात तुमी आनी देवागे नदरे मुखार भायर उडोवप म्हळ्यार ह्या संवसारांत तुका इफेर ना उडोवप तशें जावंक जायना देव आमचो मोग कोता होच मोग काळजांत घालुया आनी होच मोग दुसऱ्यांकूय दाखोवया कित्याक आमी देवाची सदांच देवाचींच रावुया बेठोरेक आमी गायन गावया निश्कोळोंक निर्मोल उंडो C 27 पान 30 आनी 9 C 27 पेज 39 निश्कोळोंक निर्मोल उंडो उबी रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सगळे स्वर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली बेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कोर ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बारुया आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्षां आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळे आनी सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार
आनी देव तांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povi, povi, povi. Palmarazzo, sorbis moldum. Povi, povi, povi. Palmarazzo, sorbis moldum. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसोर्गी तुका स्वर्गेश्वराची नामी येता बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मिळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मनांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आस बिस्मा, सिमिया आमच्या औशिलेर बिस्मान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडमंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी,
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदारकाक तुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कितें अग्रसोटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत शुभेच्छा भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सौम्य एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी सौम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया जेजू मोच्या D16 पान 55 D16 पेज 55 जेजू मोच्या किरकोळ म्हजो मनशाक जाल्या ताची तुझे तुझे काळीच मावाल गोरे म्हाका पासून सोडून वचूं नाका तोरी तुझे काळीच मावाल गोरे म्हाका पासून सोडून वचूं नाका थांबूंक लागल्या मोच्या ओट्यांक जेजू मोजे कांटून स्वर्गांत वेल्या मुंड्या ये जेजू ये तुका शोध रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका शोध रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा
जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगी सकोर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बोगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या बाबीनो, आयज आमच्या इगोजेंत आख्खो दीस परम संस्काराक बोजवणेचो डे, होल डे एडोरेशन ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट. आतां ह्या मिसा उपरांत आमी तेस कोत्तले आनी मागीर परम संस्कार आल्तराचेर हाडून दोबाचीकपणी आमी बोजवण सुरू कोत्तले. बोजवणाची मांडावळ पोरजोळाल आसा, हांव आतां वाचतां. 8:30 ते 9:30 दुर्गावाडी पाद्री बाट, 9:30 ते 10:30 पोसरे बाट मार्टिन्स नायराले मोरोड, 10:30 ते 11:30 अमराल गाली बोदये दोंदरे, 11:30 ते 12:30 नोमशिंद युजेन वाडो आनी मुलातीन, 12:30 ते 1:30 पर्यंत जिलालें फ्रांजालें मोरोड आनी कार्दोज वाडो, 1:30 ते 2:30 पर्यंत व्हडलें बाट 1, 2, 3 माशेदालें मोरोड, 2:30 ते 3:30 पर्यंत पियाली मोरोड आनी केरांत, 3:30 ते 4:30 सांतिस्म ओयताळे नागाळी केवणे, 4:30 वाजता ते 5:30 पर्यंत समेस्तांक वोर. 5:45 वाजता आमी मांडयेचेर आशिर्वाद घालतल्या, माडयेचेर भायर, आनी त्या उपरांत आशिर्वाद जातोच इगोजेन मिरवणुकेन भितर येवन आमी मीस सुरू कोत्तले. जेन्ना तुमचो वाडो आहा तुमी येवचें म्हण मागता, आनी वाडो ना जाल्यार लेगीत हेरूय वरान तुमी रावचें, परम संस्काराक बसचें आनी देवाच्या मोगान तुमी वाडचें. फाल्यां आमचें पयलें नोवेन, 20 तारीख पयलें नोवेन, 5:30 वाजता तेस आनी मागीर उपरांत मीस, सेरमांव आनी साल्वे. फाल्यां विशय परिशोधीक कोरी सजमणी घेवन शिव वर्तमान परगोटया. मांडावळ करूंक पाद्री बाट, वयताळे आनी सांतिस्म. फाल्यां आमचो आदलो डिकन, गेल्या वर्सा डिकन आसलो तो फादर बोरीस, आतां फादर जाला परवरे पातकूर आसा, तो हे 3 दीस फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे येतलो. मागता सगळ्यांनी हे उत्सवीक वर्साक उमेदीन आनी मोगान ह्या आमच्या आस्काऱ्याच्या परबेक तयारी कोत्तल्या नोवेनांत वांटो घेवं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. So